हांव वायस चेअरमॅन आशिल्लो 2008 ते 2010 आनी आतां चेअरमॅन आसा 2017 पासून हांव कॉर्पोरेशनचो चेअरमॅन आसा. मनोहर भाईन हो कॉर्पोरेशन तेन्ना सुरू केल्लो द होल इंटेन्शन ऑफ जे लोकल्स जे आसात तांकां जे वेंडर्स जे लोकल्स आसात लोकांक तांकां शॉपां घालपाचें आसा तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपा जाय, त्या लोकांका मदत जावपा जाय म्हणून हें कॉर्पोरेशन सुरू केलें. आनी द होल आयडिया ऑफ स्टार्टिंग दीस कॉर्पोरेशन वॉज टू गिव द लोकल पीपल द स्ट्रेंथ टू डू बिजनेस अलॉंग वीथ कितें जातालें जितले दुकानां येतालीं चडशे हे भायले घालताले सगळे. सो तांकां लोकल्सांक हांगा स्कोप मेळपा जाय म्हणून हे कॉर्पोरेशन सुरू केलें. आयज आमकां स्पेशली हे कोवीड पॅन्डेमीक सुरू जाल्या पासून तर आनी लोक येतात की तांकां स्वताक आपले शॉप्स घालपाचे आसा, तांकां स्वताचो धंदो करपाचो आसा. तांकां रियलायजेशन जालां की आतां चडशे लोक एग्रीकल्चर करपाक लागल्यात जे केन्नाच जावना. हे 2000 तुमचे मार्च पासून आतां पर्यंत चडशे लोकांनी आतां गोंयकारांनी एग्रीकल्चर परत सुरवात केली. दिस इज अ व्हेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स. आणि ह्या कॉर्पोरेशना भितर दोन गोष्टी जातात. एक म्हणजे तुम्ही व्हेजिटेबल्स, फ्रुट्स आणि तुमचे ग्रोसरीज तुम्ही सप्लाय करतात. त्याच बरोबर सगळ्यात व्हडली गोष्ट म्हळ्यार एग्रीकल्चर जे लोकल्स आसा तांचे कडल्यान आमी प्रोक्युअर करतात. आतां तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार ड्युरींग दीस पॅन्डेमीक आमी 1,60,000 कोकोनट्स आमी प्रोक्युअर केले वर्थ अरावंड 19 लाख रुपीज. आमी व्हेजिटेबल्स आनी फ्रुट्स ऑलमोस्ट 36 करोड रुपीजचे आमी तांकां लास्ट 5 म्हयन्या भितर सबंद गोंयाभर सप्लाय केले. लक्षात घ्या चडशे सगळे बिजनेसीस बंद आशिल्ले आनी ह्या वेळाचेर ह्या 1,450 लोकांनी तांकां हांव मुद्दम कॉंग्रेच्युलेट करता. त्यांनी जेणे आउटलेट्स आपले चलयले त्यांनी सगळ्यांनी काम करून आमच्या स्टाफांनी जे सगळे स्टाफ वचपाक भिताले त्या वेळाचेर आमचे सगळ्या हे जे जांकां आमी पर्मनंट केला आनी जे कोण स्टाफ काम करतात त्या वेळाचेर तांणी मना पासून काम केलें. हे तांकां मुद्दम कॉंग्रेच्युलेट करता, तांकां थँक्स म्हणटा की तांणी ह्या कोविडचे ते व्हडले पॅन्डेमीक आसतना सुद्दां तांणी कांय भयभिनासतना काम केलें. त्या बद्दल हांव मुद्दम तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी मेन कारण तांकां हे टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें मेन कारण म्हणजे तांणी ज्या तरेन काम केलें आनी जे आमच्या कॉर्पोरेशनाक सपोर्ट केल्या बद्दल आमी तांकां थँक्यू म्हणटा. आमचे 101 कोटी टर्नओवर जालो लास्ट इयर. ह्या वर्सा वी वील टच एनीवेर अबाव 125 crores and this is a profit making corporation, one of the very few profit making corporations of गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. ह्या कोविडान आमच्या गोंयच्या लोकांक गोंयकारांक आमकां शेती करपाक शिकयली, आमकां बिजनेस करपाक शिकयलो, आमकां भाजी विकपाक शिकयली, आमकां ग्रोसरी विकपाक शिकयली. त्याच बरोबर आमचें हें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन जें आसा आमी पयलींसान एग्रीकल्चर एक्टिविटी आनी एग्रीकल्चर ट्रेड ह्या भितर हेतून भितर आशिल्ले. ह्या पिरियडाक आमकां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनांनी बी खुबशी एक्टिविटी केल्यो आनी आमी बी ट्रेड बिजनेसा भितर आमी एक खुबशी मुखारली पावलां मारले कडेन आसा. आयज आमी लोकल शेतकारांची भाजी एवरेज जी मार्केट प्रायस आसा तेज्या पेक्षा 8 रुपया पर किलो सुबेज दिवन आमी प्रोक्युअर करता आनी गोंयची शेतकारांची भाजी आमी गोंयभर थ्रू आमचे जे पळय हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचे आउटलेट आसा ह्या आउटलेटाच्या मार्फत आमी गोंयभर लोकांक ही विकता. आतां फाटल्या कितलींश्या वर्सां भितर एक आमचे कोकोनट फार्मर्स जे आसा नाल्लाचे शेतकार जे आसा तेंची एक सदांच एक डिफिकल्टी आसताली, एक तेंचो परवड आसताली की तांकां नाल्लाक बरी रेट मेळना म्हणून. सो गव्हर्मेंटान हेका कॉम्पेन्सेट करपा खातीर आयज सरकारान 12 रुपया एश्युअर्ड प्रायस नाल्लाक दिले कडेन आसा. मिनिमम प्रायस शेतकारांक 12 रुपयान मेळपाक जायो. तरी पूण अशें आमकां कळोन येता की थोडे कडेन जे पळय प्रोक्युअर करता नाल्ल, जे पळय नाल्ल विकत घेता प्रायवेट वेंडर्स, ते लोकांचे नाल्ल 8 रुपयांनी 10 रुपयांनी घेता. तरी पूण लोकांली हें आसता की कंप्लेन आसता की आमकां बरो प्रायस मेळना. मागीर तो डिफरन्स एमावंट जो आसा तो सरकार दिता. तो डिफरन्स एमावंट क्लेम करता जाल्यार शेतकाराक फॉर्म भरची पडटा, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसान वयचें पडटा, मागीर क्लेम करचें पडटा आनी मागीर ते पयशे जो डिफरन्स एमावंट आसा तो तेंच्या एकावंटाचेर येता. आतां आमी एज अ हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आमी ह्या कोकोनटाच्या ट्रेड बिजनेसाक आमी भितर सरले कडेन आसा आनी हांव लोकल शेतकारां कडल्यान नाल्ल विकत घेता. आतां हो नाल्ल विकत घेता आसतना आमी एक क्रायटेरिया फिक्स केला की राशीचो नाल्ल ऑन एन एवरेज
कमीत कमी जो पळय एश्युअर्ड प्रायस दिल्लो आसा सरकारान त्या एमावंटा भितर घेवचो म्हणून. म्हळ्यार कसो आसा आमी डायरेक्ट लोकां कडेन राशीचोच नाल आमी 12 रुपयांनी घेवपाची आमी सद्या तयारी दवरल्या. प्रेझेंट सिच्युएशनान तरी प्रेझेंट जी पळय रेट आसा ती कन्सिडर करून आमी 12 रुपयांनी नाल्ल घेवपाची कॉर्पोरेशनान तयारी दवरले कडेन आसा. जेणे करून हो नाल्ल आमी परत ट्रान्सपोर्ट करतले, नाल्ल आमी प्रोसेसींग करतले, सोलतले आनी आमच्या गोंयच्या लोकांकय बी तो रिजनेबल रेटीन 1 रुपया एक सादारणशें नॉमिनल मार्जीन दवरून रिजनेबल रेटीन आमी गोंयच्या लोकांक एवेलेबल करपाचो प्रयत्न करता. आमी ऑलरेडी हे बिझनेस स्टार्ट केला. ऑलमोस्ट आमी 1.5 ते 2 लाख नाल्ल आमी लोकां कडल्यान गोंयच्या शेतकारां कडेन घेतला सद्या.